बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या मिसाचो विशय जेजूचो अनुभव घेवया, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडुया. आयचो सेवादोर आमकां जेजूचो अनुभव घेवंक दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक उलो कोत्ता. आमकां पविस्नान घेतल्या भागिवंत जावच्याक आपोवणें आसा. म्हणटच मागण्या वरवीं जेजूची ओळख आनी अनुभव घेवंक तोच अनुभव कोणाकूच भियेनासतना दुसऱ्यांक दिवप ही आमची क्रिस्ती जबाबदारी. तर ह्या मिसान वांटो घेतना जेजूच्या अनुभवान आमी वाडूंक दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. बाबा बुडीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत मुंड्याचे मोडणींत जेजूक आमी अनुभवूंक तो आमच्या जिवितांत जिवन आमी दुसऱ्यांक तो वांटून दिवंक आनी दुसऱ्यांक हेरांक सगल्यांक जेजूशी परतून ओडून हाडूंक आमकां ह्या मिसा बलिदानांत बापाचो आदार मागतना आमी ओसोक म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या गुन्यांवांचें देवान एकामेका लागीं कालतिकायेन बोगसणे मागुया. देवाचे काकलुती कोलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो असो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भगिवंत सदांच सांगपार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतबेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Krista, kaklut ko.
प्रार्थुया. सौर पोदविदार आनी सासनांचे देवा, तुज्या पुताच्या जल्मा वरवीं नवो उजवाड तुवें संवसाराचे दयेन फांकयलोय. आंकवार मायेचो पूत जावन आमच्या सैमाचो वांटेली तो जालो. देखून ताच्या दैवीक जिवितान ताचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी. तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. बागिवोन जुवांवचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कोणाकूच तुमकां फोसूंक दिवं नाकात. जसो तो प्रमाणीक तसोच प्रमाणीकपणान चलता तोवूय मनीस प्रमाणीक. जो कोण पातक कोत्ता तो देंवचाराचो, कारण देंवचार ओरोंबाक तावन पातकी. देंवचाराच्या कुटुंबाचो बोसमू करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जो कोण देवातान जल्मला तो पातक करिना, कित्याक देवाची जीण ताचे सोबे आसा. देवातान जल्मला देखून ताच्यान पातक करूं नजो. देवाची भुरगीं आनी देंवचाराची भुरगीं हाचेरूच ओळखूंक येतात. जो कोण प्रमाणीकपणान जियेना वो आपल्या भावाचो मोग करिना तो देवाचो न्हय. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी जातलो. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं वचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. सगळीं म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोमदीर दोर्याक गोणग्योन सोमदिरान आसलेल्यानो तुमचो ताळो गोणगोणू. प्रितूम सोगली मुरगोटू. प्रितमे जेतल्यानो तुमचो आनंद झणझणू. सगळीं म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोर नोदी ताळयो पेटून पर्वत दोंगर बुरगोटू. सर्वेस्पोर येवचो जालो. प्रितुमेची मुणसुबी राष्ट्राची न्यायेन जोडटी सर्वेस्पोर करूंक येता. सगळीं म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तोरेन मागा प्रवेद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुवावा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शोभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगा शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो. आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, ओ पळयात देवाचो मेंढरो.
ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू पाटल्यान गेले. तेन्ना वळोवन आनी आपणा पाटल्यान येताले ते पळयोवन जेजून म्हळें, तुमकां कितें जाय? ताणें जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हळें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात ताणें देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोली. जुवांची उतरां आयकून जेजू पाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो शिमाव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा शिमावाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हळें, आमकां मेसेयास म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें शिमावाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारकायेन नदर घालून जेजून म्हळें, तूं शिमाव जुवांवाचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफास, म्हणजे कडप. जेजू क्रिस्ताचे शोभ व्हडतो महाने. भावां भयणीनो, आज आमच्या पोरण्या गोंयांत निमाणो दीस. फाटले 45 दीस लाखांनी लोक हांगासर येवन गेलो. आयजूय बी आयला, येता आनी येतलो. आनी हे तरेन हांगासर येवन जायत्या लोकांनी एक खेरीत अनुभव घेतलो. आनी जायतीं जाणां हो अनुभव दुसऱ्यांक वांटतात. कितें भोगलें आमकां फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांक लागीं पावतच. अदीक करून आमचीं तरणाटीं जीं 18 आनी उण्या वर्सांचीं, कित्याक गेल्ल्या एक्सपोजिसांक तांकां 7 ते 8 वर्सां आसलीं, तांकां तेन्ना तितल्यो वस्तू समजनासल्यो, तीं उलयतात आनी म्हणटात, आमकां कितें भोगलेंशें पयले फावट हो आमचो अनुभव ताच्या रेलिकांशी पावतच आमकां वेगळेच तरेचो अनुभव फावो जाला. आनी ह्या दिसांनी भाव भयणीनो, जायतो लोक हेरां लोकांक हाडटालो हांगासर, म्हणजे फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचें दर्शन घेवपाक हेरांकूय हाडटालो. आनी हे तरेन आपणाक मेळ्ळलो अनुभव एके भाशेन दुसऱ्यांक ती वांटून दिताली. जेजूचो अनुभव घेवया आनी हेरांक दुसऱ्यांक जेजूशी आमी ओडून हाडुया, हो विशय आयच्या आमच्या नियाळाचो. देखून देवाच्या उतराचो उजवाड घेवया. ह्या वेळार पयलें वाचप घेवन जुवांवाची चीट. हातून आमकां संदेश पावता तो म्हळ्यार, जो कोण पातोक पयस करता तो देवाची खुशी जाणा जावंक पावता. देवाची खुशी कोण करता तो देवाच्या संबंदान जियेता. देवाच्या संबंदान जियेतलो मनीस देवाचो खोल अनुभव, द गॉड एक्सपिरियन्स आपणाक सांबाळून तें आपूण दुसऱ्यांक वांटून दिवन हेरांकूय बी आपल्या जिविताचे चाली रिती संवयां उद्देशी जेजूशी ओडून हाडटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जुवां बातिस्त आपल्या शिसांक जेजू ते वाटेन पावता तेन्ना ताका दाखयता जेजूक आनी म्हणटा, पळयात हो देवाचो मेंढरो. आनी हे शीस जुवां बातिस्ताक सोडून जेजू फाटल्यान वेतात. जेजू तांकां पळयता आनी तांचे लागीं विचारता, तुमी कितें सोदतात? वॉट डू यू सीक? आनी ते म्हणटात, गुरुजी तूं खंय रावताय? आनी जेजूचो जबाब, येयात आनी पळयात. ते वेतात. जेजू सोरशीं रावतात, जेजूक अनुभवतात आनी थंय जेजूंत मेळ्ळलो आपणाचो अनुभव दुसऱ्यांक वांटून दितात. तातूंतलो एकलो दोगां शिसांतलो आंद्रे
पेद्रू आपल्या भावा सोदशीं वचून ताका म्हणटा, आमकां मेसियस मेळ्ळा, वी हॅव फावंड अ सेवियर. आनी तो पेद्रूक जेजूशी व्हडून व्हरता. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना पाटलावदारांक आपले शिस्त करूंक सोदता तेन्ना तो तांकां पयले सुवातेर आपणाची ओळख घेवपाक आपयता. आपणाचे खोल ओळखीन भरपाक तांकां आपयता. दुसरे सुवातेर जेजू तांकां आपलो आत्मो फावो करता. तिसरे सुवातेर जेजू आपणाक बापा सोबे आसलेलो विस्वास, हो विस्वास तांकांय बी वांटून दिता. आनी मागीर जेजू आपणा सोबे आसलेली उर्बा, हो आवंडो दुसऱ्यांक ची सेवा करपाचो आनी सांडलेल्यांक सोदून काडून तांकां परतून बापाशी हाडपाचो हो आवंडो तांच्या काळजांत रचून हाडटा. भाग्योन फ्रांसीस शावियराचेर नदर घालुया. भाग्योन फ्रांसीस शावियर आख्खो संवसार आपणाशी ओडून हाडूंक सोदतालो. हांव राजा जातलो, म्हाका लोक चेंपे काडटलो, म्हाका लोक दिमी मोडटलो, हांव सगलो संवसार जोडटलो, असो संवसारी मनीस तो आसलो. पूण खरें म्हणल्यार देवाचें उतर ताका आवडून घेता आनी देवाच्या उतरा उदिशीन तो जेजून बदलता. जेजून बदललेलो मनीस जावन आपणाक मेळ्ळलो हो अनुभव तो दुसऱ्यांक वांटून दिता. आमच्या गोंयांत आनीक संवसाराच्या हेरां जाग्यांचेर तो पावता. आनी हे तरेन फ्रांसीस शावियर भाव भयणो आमच्या काळजांनी उरता. ह्या खातीर आमी फ्रांसीस शावियराचें दर्शन घेवंक येता तेन्ना आमकां भितरल्या भितर कितें भोगता. कित्याक ह्या मनशान आपणाक मेळ्ळलो जेजू आपणाक दवरूंक ना, पूण ताणें दुसऱ्यांक आपलें जिवीतूच मोडून वांटून दिलो. आनी आमकां जर तर कितें भोगता जाल्यार आमकां भितरल्यानसून तो देव सुचयता. फ्रांसीस शावियरान केलां ते भाशेन तुमी बी करूंक जाय, म्हजे गोबाय जावपाक जाय. भाव भयणो, आमकांय बी जेजू आपयता. तो आपयता पयले सुवातेर आपलो अनुभव खोलायेन आमी घेवपाक. तो आमकां आपयता ह्या सगळ्या संवसाराचेर आमी नदर मारपाक. ह्या आयच्या संवसारान वनीत चलता, फटिंगपण चलता, भ्रश्टाचार चलता, आपसुवाड चलता आनी संवसाराची आशा म्हणटा ती मनशां मदीं आसा. हाचेर जेजू आपल्या दोळ्यांतल्यान ही परिस्थिती पळोवंक आमकां आपयता. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, ह्या संवसारांत जायतो लोक बोब मारता. कित्याक कोणाचीं शेतां काडून व्हेल्या, कोणाचीं खाजनां काडून व्हेल्या, कोणाची जमीन चोरून व्हेल्या, कोणाचे दोंगर चोरून व्हेल्या, कोणाच्या गरिबांच्या पोटाचेर पांय दवरलेलो आसा. देखून गरिबांचो कोण तरी फायदो काडटा. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर हें चलता तेन्ना लोक बोब मारता. आनी तेन्ना भाव भयणो, जेजू आमकां आपयता ही बोबाड लोकांची, ह्यो उगेली लोकांच्यो आपणाच्या कानांतल्यान आयकून घेवपाक. त्या भायर लोक भाव भयणो समाजाचे देगेक पडलेलो आसा. आज कितलो गरीब लोक आसा. आज दुसऱ्यांनी सांडलेलो आनी घरच्यांनी पासून काशा आपल्या लोकांक सांडलेलो आसा. असल्या लोकांक सोदून काडपाक, तांकां आपली सेवा दिवपाक जेजू भाव भयणो आमकां दर एकल्याक आपयता. आनी आपल्या अणभवान बरोवन दुसऱ्यांक आपणाक वांटून दिवन ह्या लोकांक आपणाशी ओडून हाडपाक आमकांय बी आपले शिस्त जावं, आपले पाटलावदार जावं, आपले गोबाय जावं जेजू भाव भयणो आमकां सोदता. तशें हांवें सुरवातेक म्हणा आज निमाणो दीस आमकां सगल्यांक सान फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकांचो उमंग घेवपाक जाय. आनी जायतो लोक म्हाका दिसता जायते फावटी उमंग घेवन गेला, काबार जायना. आनी आनीकूय जाय दिसता. थोड्यांक घडये दिसतलें हें एक्सपोजिशन आनीकूय थोडे दीस व्हेल्यार बरें आसलें, आमकां वचूंक बरें दिसता, खरें बरें दिसता. आनी जायतो लोक घडये वचून तांच्या जिवाक बरें दिसलां. पूण फ्रांसीस शावियर भाव भयणो थंयसर ताचे रेलिकांशी पावतच घडये आमकां विचारता, तुमी कितें सोदतात? वॉट डू यू सीक? आनी आमी घडये म्हणटले, हांव सायबा, आमच्या गोंयच्या सायबा, तुजो उमंग घेवपाक आमकां जाय, तुजे रेलिको आमकां आनीक एक पावट पळोवपाक जाय. तेन्ना फ्रांसीस शावियर भाव भयणो भितरल्या भितर आमकां आवाज करून घडये सांगतलो, जेजूच्या शुभ वर्तमानांचे गोबाय तुमी जाया. जेजूच्या शुभ वर्तमानांचे परगटणार तुमी जाया. हे तरेन हांव जियेलां. देवाचें उतर म्हाका ओडून घेतालें. त्या देवाच्या उतरांत हांव बदललां
देखून तुमी देवाच्या उतरांत तुमचो बदल सोदून तुमी ह्या शुभ वर्तमानांचे परगटणार जायात असो तो आमकां दर एकल्याक भाव भयणो आज उलो करून सांगता. कशें जातलें? जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकतले तें देवाचें उतर भाव भयणो आमच्या मनाक उजवाड जावपाक जाय. आमकां ती दैवीक जाणबाय जावपाक जाय. शाणेपणान ह्या संवसारांत जियेता आसतना बरें आनी वायट बरोबरूच सगळें घुसपल्लें आसता. बरें कितें आनी वायट कितें सोदून काडपाक ही दैवीक जाणबाय देवाच्या उतरांतली आमकां दर एकल्याक भाव भयणो पावपाक जाय. ते भायर मिसाची भेट ह्या परम संस्कारांत आमकां जेजू आपणाक मोडून दिता तेन्ना ताचें बोड ताची काळजी आमकां जाय. जेन्ना समाजान आमचो ताळो आमी उठोवपाची गरज आसा, जेन्ना आमी बरोवपाक जाय, उलोवपाक जाय, जेन्ना आमी दुसऱ्याक खाला पडलेल्याक आमी ताका ओडून पोत्तून हाडपाक जाय, तेन्ना आमकां ही काळजी जाय. ही काळजी आमकां हे मिसाचे भेटींतल्यान जेजूच्या आपणाकूच मोडणी करता आपली, तातूंतल्यान भाव भयणो आमकां फावो जाता. देखून ह्या वेळार ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना जेजू आमकां सगल्यांक आपयता आनी तो म्हणटा घेयात आनी खायात. एकामेकाक हो उंडो मोडून वांटून दियात आनी तुमीच दुसऱ्यांक उंडो जायात. सगोट उबी रावया. ह्या वेळार भाव भयणो खालतिकायेन आमच्यो गरजो ओळखून घेवया आनी देवाक त्यो आमी उक्त्यो करुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपली जबाबदारी फुडें व्हरतना आपले पोरजेक जेजूच्या संबंदांत वाडोवंक आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारान धर्म परगटणेंत कसलीच आडकोल आडिना जावंक, पूण सगळे तरेची मेकळीकाय दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जेजूच्या संबंदान वाडूंक आनी तो अणभव दुसऱ्यांक दिवंक आमी मागण्याचो, देवाच्या उतराचो आनी संस्कारांचो उपाय घेवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन जिवितांतल्या सगळ्या आडकोळीचेर जैत व्हरूंक आनी जेजूच्या मोगांत वाडूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भोव दयाळ बापा, तुज्याच पुतान आमकां शिकयलां मागात, सोदात आनी दारार मारात. ह्या वेळार तुज्या उदार काळजाच्या दारार आमी मारलां. तुजें काकुतीचें दार आमकां उगड आनी आमच्या जिविताचें समाधान जायशें कर. ही आमचें मागणें तुज्याच पुता उद्देशीं तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Nishkolong nirmoluno Vericelami canta Zaznacza powód papa Tu każdą supopita We
भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत बिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाडा बापा, खरी भोक्ती आनी शांती हितूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या बलिदाना वरवीं तुका मोहिमेबोंत देवा फावो तो मान आमी दीस कर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. तुज्या पुताक जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्पोत बिदारा आनी सासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसाक नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगीत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो हो विनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो. समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povir, 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 dobaranco sorvespor tu, zorganizowca, wolia tuja wojbowa, uzorgi tuka zoj, 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 sorvespora navi, je taka zoj, zoj, uzorgi tuka zoj, 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 zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरोवन सुसूंक बेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबडदाचो गोट पुरगोटुया. Somia Jesu, ami uno kata, ani kacitle pieta. Tikle pauti, tu mój powani sur, ami tudzie morat porgota. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनरुज्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले निकून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसरीत मुखामोर पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जय, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर, सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू दय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापाक सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या अनुभवान जियेतलो मनीस सैमीच देवाक बापा म्हणून लो मारता. जेजूनच आमकां हें मागणें शिकयलां ते वेळार आमचें करून देवाक आमी खालतिकायेन आनी विस्वासान बापा म्हूण उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान होत्रेकता. तर आमकां चवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोमयाची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता तितली आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावून कुमन्याव घेवचो.
While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे तानेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे। जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। आमचो मोगाळ जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता। तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी थोडोसो वेळ आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया। सगळीं उबी रावुया। प्रार्थुया। सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेक तोरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय। तुजे कोणबाडेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोत मेळून दी। हे परी
ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्यांचो गौरवस्तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचूंशी कोर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आयज ही मिसाची भेट समोर उबलेल्या पाद्र लिओनार्ड मोरायस हाका आमचे दिनवास आनी सो बलिदानांत वांटो घेतल्या याज्ञीक भावांक आमी आभारी. तशेंच म्हापसा गांवच्या फिरगोस्कारांक आनी गायन पोंगडाक आमची शाबासकी. तुमचे दावे वाटेन कुमसाराचें पेंडॉल आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 5 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव घेवपाचो निमाणो दीस. आयज उमाव सांजे 7 मेरेन चालू आसतलो. फाल्यां उमाव ना. फाल्यां सकाळीं 9 वाजता कॅथेड्रलांत दोबाजीक सकाळचें पवित्र सोबेचें मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जावन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिको बासिलिकेंत दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी समोर ओंपतल्या. 6 तारखेर सोमारा दीस ह्या पेंडॉलांत 3 मिसां जातलीं 6, 7 आनी 8 वाजता. तशेंच सांत फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलांत 9 वाजता मागणें सुरू जावन 10 वाजता मीस जातलें. मंगळारा दीस तावन बासिलिकेंत मिसां सुरू जातलीं. वेळ 7 आनी 8. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरो उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. San Francisco.